एज पर आमगे डायरेक्टिव्ह ऑफ द चीफ ऑफिसर आमी हो जो इलिगल जेका ट्रेड लायसन आसा किंवा ना आनी जे बी विदाउट द इंटिमेशन ऑफ कावन्सील तेमी स्टार्ट केल्लो ताका लागून वोटार स्टार्ट करून आमकां चीफ ऑफिसरान ऑर्डर दिली आनी एज पर चीफ ऑफिसर ऑर्डर आमी सगळ्यांना जायले आनी वी हॅव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड देम टू प्रोड्यूस द ट्रेड लायसन. ट्रेड लायसन्स कोणा कडेन ना ट्रेड लायसन ना तांकां आमकां सिलकर म्हणून सरान मेळ्ळें म्हळ्यार बंद कर मागून घे पूण ते वर फेल टू प्रोड्यूस द ट्रेड लायसन. फायन बी कितें आहा तांकां? फायन इट इज अप टू चीफ ऑफिसर टू डिसायड द फायन. सो आमी कितें केलां कोणा कडेन आसा जावं इवन ना एक्चुअली तेंगे ड्युटी कितें जेन्ना आमी ट्रेड लायसन इश्यू केलें इट शूड बी डिस्प्लेज ऑन द शॉप सो दॅट आमकांय बरें येता वेन वी कम टू चॅक. कितली शॉप तुमी आतां सद्या हें केला? आतां पांच शॉपां हे पूण तेतून थोडी कितें आहा थोडी आमी आतां ते पळोवन बंद करून वयता बट वी वील कंटिन्यू द ड्रायव. मडगांव पालिकेंत खंय ट्रेड लायसन करपाक गेल्यार थंय खंय फायल फुडेंच वचना असल्यांचें कितें करप काय म्हूण पसरकारांचो प्रस्न. कोऑपरेशन आसना. ट्रेड लायसन करपाक तेन्ना हय ते हे हाड म्हणटा ते हाड म्हणटा मागीर आज यो म्हणटा मागीर अशें करून एक वर्स जाता ते ट्रेड लायसन्स दिना आनी ती मागीर फायल भितर सकल अशी पडत रावता अशें. मागीर जेन्ना दुसरो कोण चीफ ऑफिसर जर वळखीचो बी आसलो जाल्यार तो मागीर येवन आपलें काम करून दिता. तुमचे बरोबर म्युनिसिपालिटी जे शॉपकीपर इलिगल आहा तांकां कॉपरेट करना ना अशें प्रॉब्लेम जाता म्हणून मागीर लोक कितें वचपा आसूं हें अशेंच जाता खेपो घालच्यो पडटा. खेपो घालपाक आमकां टायम आसना न्ही वेपाऱ्यांक अशें जाता. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस.